growth destination. Earlier policies of import-led distribution are over. When India is trying to make ourselves as a manufacturing hub, automatically it requires to build up a supply chain base. So we are trying to work out on the latest trends that happens in the global thing. China plus one models are coming up. Relocating of supply chains from Mexico and from Canada and from other destinations to India are being worked out. In technology sector, including government is coming out with a drone PLI, just making of drones in the country. We want to be the drone capital of the world. So all cutting edge technologies India is trying to place at a very high level, which means the demand for engineering is going to come up in a massive way. On 5G technology also, Indian government is creating lot of ecosystem very silently. Tata has invested almost 2,800 crores in Tejas network, that a company of my friend, and today Tejas is just working fully on 5G. So 5G ecosystem, it will be too early to say, but another year's time, year and a half, you will see India leading 5G revolution by making entire product base here. So India is now trying from a manufacturing to a design-led destination. So very soon, in next 2 to 3 months, you will see a design-link incentive schemes being introduced in the country. The reason I'm telling you, when such things and initiatives are taken at the highest level, it attracts the foreign investments, it builds up a relocation of supply ecosystems, which creates a big industry in India, and that is where the demand for engineering will go up in a big way. बऱ्याच जणांनी व्हिडिओ मेसेज दिले. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द पीपल टू कम ऑल द वे. म्हणजे 22 वर्साच्या उपरांत परत एकदा इन्स्टिट्यूशनान येवप आनी आपल्या फेलो कलिग्स टीचर्स हांकां मेळप हें खूब कठीण काम आसा. बट तरी सुद्दां तुम्ही सगळ्यांनी तुम्ही आयले हांगासर त्या बद्दल तुमचें अभिनंदन. आणि एक अजूनही तुम्ही कनेक्ट दवरून आसा RIT कडेन. तुमचो कनेक्ट बऱ्यापैकी कनेक्ट आसा. तातूंतल्यान म्हाका दिसता ताचो फायदोय बी RIT इन्स्टिट्यूशनाक हाज्याय फुडें खूब मोठ्या प्रमाणात ताचो फायदो जातलो. इन लॉंग रन दोज वर आउट ऑफ द कंट्री तांच्याय कडल्यान आमी खूब एक्सपेक्ट करता एज अ गोवा गव्हर्मेंट आनी एज अ RIT इन्स्टिट्यूट. तुम्ही हांगासल्यान ज्यो प्लेसमेंट्स किंवा न्यू स्टार्टअप्स किंवा कनेक्ट विथ द अदर कंट्रीज जे स्टुडंट्सांचो कनेक्ट करून दिवपाक जाय तो तुम्ही म्हाका दिसता दिवपाक शकतले हाजी म्हाका खात्री आसा. आफ्टर 2001 to 2022 तुम्ही पळयता की डे बाय डे गोंय खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्या सेक्टरांत डेव्हलपमेंट करीत आसा. इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट. इफ यू कंपेर द इन्फ्रास्ट्रक्चर 2012च्या पयले इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि 2012 उपरांतले इन्फ्रास्ट्रक्चर जाल्यार तुमकां डिफरन्स दिसून येतलो. इट इज इन रोड कनेक्टिविटी, हॉस्पिटल कनेक्टिविटी, टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड रेस्ट ऑल. अँड आफ्टर द मोपा कम्प्लिटिशन म्हाका जाल्या उपरांत जाल्यार दिसता की गोंयांत वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन इवन दो म्हणजे इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग सिटी वीच वी आर एस्टाब्लिशींग एट तुवें हाज्या खातीर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी थंय तयार करपाक घेतला बऱ्याच जाणांनी कदाचित पळोवंकूय नासतलो. बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी क्रिएट करपाक इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग सिटी गोंयांत जावची म्हणून त्याचो प्रयत्न सरकारान चालू दवरला. प्रोजेक्टान म्हाका एक दीस विचारलें, सर वॉट इज द इंटेंशन? हांवें म्हणलें इंटेंशन कांय ना. इंटेंशन आमगेले भुरगे जे आसात जे RIT शिकताले 4 वर्सां हांगसर काडली, ताजे पयलीं तांणी नर्सरी शिकले आसतले, प्रायमरी शिकले आसतले, सेकंडरी शिकले आसतले, हायर सेकंडरी शिकले आसतले, पण हांगसर जी 4 वर्सां काडली ह्या देवीच्या पांया कडेन हांगसर आनी ह्या दोंगराचेर ल्हानशा दोंगराचेर ते जावन आसा आमचे एम्बेसिडर्स. ते जावन आसा आमचे एम्बेसिडर्स जे देशभर आनी जगभर भोंवतात. आनी म्हणून हे आमचे एम्बेसिडर जे आसात पळय न्ही तांकां लागींच्यान पळोवचें, तांचे इंट्रॅक्शन करचें, तांचे स्टेटस खंय आसा, कशें पावल्यात, कितें प्रॉब्लेम्स आसात वगैरे वगैरे जाणून जस्ट जाणून घेवचें. लायक नितीन कुंकळे सारको आय मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू हेल्प यू आउट or to associate with in a long way and particularly in technical way. पण म्हजी पद्दती म्हजी भावना विचार जे आसा पळय न्ही की ह्या कॅम्पसांतले आमचे भुरगे जे आसात ते भुरगे व्हड जावचे, मोठे जावचे आनी इतले व्हड जावचे, इतले मोठे जावचे. फॉर एग्जाम्पल आतां आमचो हो जो आसा पळय न्ही जो भुरगो आर्मीत जॉयन जाल्लो आसा, ज्या भुरग्यान भाव भयण ताजी आयली हांगसर प्रायज घेवपाक, म्हजी अपेक्षा आसा
की आमगेलो तो भुरगो जो आसा पळय न्ही तो आमच्या आर्मीचो किंवा नेव्हीचो खंयच्या हातून जॉइन जाल्लो आसा आर्मीत जॉइन जाला पळय आर्मीचो इंडियाचो ही चीफ जो आसा पळय न्ही तो चीफ जावचो अशा प्रकारची म्हजी उमेद आसा आनी भावना आसा देवाची कृपा आसली जर जाय सहज जावंक शकता बिकॉज क्वायट यंग अशे पद्दतीन आमचे जवळ जवळ RIT जे आसा पळय न्ही जवळ जवळ 5 ते 6 भुरगीं सुमार डिफेन्स सर्विसीस काम करतात शिवाय मल्टीनॅशनल कंपनी आसात पळय न्ही ती मागीर अमेरिका आसूं कॅलिफोर्निया आसूं वगैरे वगैरे ठिकाणी आतां आमी हांगसर व्हिडिओ पळयल्ले आसात आय एम सॉरी हांव सगळ्यांक नांव घेवन वचूना पूण आय कमीट यू आमचे जे 200-300 प्रॉमिनंट भुरगे आसा पळय न्ही ते सगळे भुरग्यांचे व्हिडिओ करून म्हज्या घरा कडेन आसतले आनी जेन्ना जेन्ना म्हाका मनाक दिसता की तुमकां पळोवचें अशें म्हणून तेन्ना ते व्हिडिओ पळयतना हातूंत दुबाव घेवपाचो गरज ना